काव्यानोवे येगितामी नावाड्यामी आमच्या सोम्या वंदंता का भक्तीनामी हसियामी आमच्या राया ताळे उबारून सोम्या कसिया हात वयर उबारून ताका बोब मारया सर्वामी मेळून ताका हरनिया उपकारान तुझ्या अर्गामी दिव्या काव्यानोवे येगितामी नावाड्यामी आमच्या सोम्या वंदंता का भक्तीनामी हसियामी आमच्या राया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सुमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसू. जेजू ख्रिस्त ते मोगाच्या भावांनी आणि भयणीनो, आज ह्या घडये हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी हांगासर आयल्या आनी जी कोण हे मिसाचें बलिदान ऑनलायनीर पळयतात हर एकल्याक देवाचें उतर सांगता तुमचे पासत हर एकल्या पासत हांवें बासावण्यो बायबलांत जायत्यो दवरल्यात. हें देवाचें उतर हर एक फावटी वाचतना आमकां हर एकल्याक बरोवशाचें उतरां दिता आनी हें देवाचें उतर आमकां आज सांगता जेजू मुखांतर. जेजू म्हणटा हांव आयलां जाणें म्हाका म्हज्या आदीन कोणाक केल्यांत तांकां केदिंगीस हांवें होगडावंक नजो, केदिंगीस ती नाश जावची नात, बगार हांव तांकां म्हज्या सांगाता सासणाक जियेशें करतलो. असल्यो बसवण्यो जायत्यो आमच्या पासत केल्ल्यो आसात. म्हणजे जेजू आमच्या हर एकल्याच्या विशयांत सदांच चिंता, मात्र न्हय आमी हर एकल्यांनी कशें बचाव जायचे हें तो सदांच सोदून आसा. त्याच जेजू थंय आमी एक जावच्याक, ताचे थंय आमी बचाव जावच्याक आमी सदांनी प्रयत्न करया, ताका लागीं सरया. हें मिसाचें बलिदान आतां भेटयत आसतना तो सोमी आमकां ह्या दिसा कृपेन जिवोवच्या खातीर देवीन मागता आसतना आमची पातकाय ह्या घडये वळखून घेवया. खालत्या काळजांत सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसो बगेर सदांच संपार मरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. प्रार्थोया. प्रितीच्या बापा, आमी तुजी भुरगीं हांगा एकठांय जाल्या. आमच्या मदें तूं राव आनी आमची मागणी आयकून घे.
तुवें आमकां बाबरताचें मोलीक देणें फावो केलाय तशेंच तुज्या एकल्या आस्पताच्या पुनर्जिवंतपणांत सासणाक आमी वांटोत आमकां वांटो दी आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. देवदूताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी देवदूत सोडून हेर सोमेस्त भावार्थी जुदेया आनी समारिया प्रांतांनी शिंपडले. थोड्या भक्तिवंत मनशांनी स्तेफानाक मातयेक पायलो आनी ताचे पासत व्हड विळाप केलो. पूण साऊल पवित्र सभेची देसवाड करूंक वावुरतालो. घरान घर भितर सर दादल्यांक तशेंच स्त्रियांक भायर ओडून हाडून तांकां तो बंदेसाळेंत घालतालो. पूण शिंपडलेले भावार्थी सगळ्यांनी बरी खबर परगट करीत गेले. अशें फिलीप समारिया शाराक गेलो आनी थंय क्रिस्ताक परगटूंक लागलो. ताची शिकोवन आयकून आनी ताणें केल्ली आसार्यां पळोवन फिलिपाच्या संदेशाक लोकां जम्यांनी एका मनान गमान दिलें. देवसार लागल्या सभारातावन अशुद्ध आत्मे किरकट्यो मारून भायर वेताले. जायते आर मारले आनी पांगळे गूण जाताले. ह्या पासून ते शहर व्हड संतोषान आसलें. देवाचे उतर हे. देवाचे वडुपकार. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोबुटया. भूमीच्या निवासानो देवाक आनंदाची बोबुटया. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोबुटया. ताची महिमा गिता गायनांनी वर्णिया. ताची कीर्त गाजया. देवाक सांगा कितली विचित्र तुजी कर्तुवां. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोबुटया. सगळी पृथ्वी तुजे मुखार सरपडता. तुजी वखाणी करता तुज्या नांवाची कीर्त गायता. येया आनी देवाची कर्तुवां पळया. मनशां मदें आमकां तटक करतात तसलीं ताची कामां. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोबुटया. दर्यो आनी सुकी धर्ण जाता पर्यंत सुकयलो. सुकलेल्या आळवांतल्यान लोक पांय भिजयनासतना उतरलो. ह्या पासून आमी ताचे उदेशी आनंद पावया. तो आपले पदवेन सदांच राजवट चलयता. भुमीच्या निवासानो देवाक आनंदाची बोबुटया. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. पुताक सकमंतल्या प्रति एकल्याक सस्नीक जिवीत मेळटा. हांवूच ताका निमाण्या दिसा जिवंत करून उठयतलो. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवे आसो. सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजून लोकांक सांगलें हांवूच तो जिविताचो वडो. म्हजे सरशी येता तो केदींच उकेवचो ना. म्हाका सत म्हणटा तो केदींच ताणेवचो ना. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां तुमी म्हाका देखला तरी तुमी म्हाका सत मानिनात. बापान म्हजे हातीन केल्लें सगळें म्हजे सरशी येतलें आनी म्हजे सरशी येतल्याक हांव केदींच पयस करीचो ना. कित्याक हांव सर्गीत देंवून आयलां म्हजी खुशी करूंक न्हय बगर म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. आनी म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही ताणें म्हजे आदीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत
हांवें वगडाय नये. बगार निमाणे दिसा तांकां हांवें जिवंत उठयचें. पुताक देखतेल्या आनी सत्मंतल्या प्रती एकल्याक सस्नेक जिवीत मेळचें, हीच म्हज्या बापाची खुशी. हांवें तांकां निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो. देवाचें उतर हे. वाकली तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, 5,000 लोकांक जेवण दिल्या उपरांत, हुंड्या आनी मास्टेन वाटल्या उपरांत दुसऱ्या दिसा म्हणले बरें जायतो लोक जेजू सोदून आयिल्ल्या विशयांत आमी आयकता. आनी त्या उपरांत जेजू तांच्या लागीं उलोवन सांगता, तुमी नास जाता त्या खणाक सोदून वयचे न्हय, बगार सस्नाक तुमकां कितें बचाव करता त्या विशयांत तुमी चिंतूंक जाय आनी सोदूंक जाय. आनी ह्या वेळार जेजू एक स्टेटमेंट करता आपणा विशयांत. जुवांच्या वांजेलांत जायते असले स्टेटमेंट आसात. आई स्टेटमेंट म्हणटा आमी. हांव जिवीत असो वंडो, हांव दरवटो, हांव जावन आसा बरो गवळी, असली जायती स्टेटमेंट्स आसात जेजू विशयांत आपणा विशयांतच ताणें सांगलेलें. ताचे पैकी एक आसा हांवच जिवीत असो वंडो. आतां जायते फावटी हांव जिवीत असो वंडो म्हणल्या ह्या उतराक आमी शिदा जेजू येवकरिस्ता विशयांत उलयलो म्हणटा. भोवशा हे हाच्या की सडीत जो हांव कितें सांगूंक सोदता. जेजू हांव जिवीत असो वंडो म्हणटा आसतना येवकरिस्ता विशयांत न्हय, बगार ताच्या उतरा विशयांत उलयता, देवाच्या उतरा विशयांत उलयता. देव आदाम आनी येवे ती निराश पावलो, ताका बेजार जालें, कित्याक तांणी फळ केल्ल्या खातीर न्हय, बगार तांणी जें कितें देवान सांगलें तें आयकूंक ना ह्या विशयांत देवाक निराश भोगलें. तांणी देवाचें उतर आयकूंक ना, देवाचें उतर तांणी केलें ना. मागीर तांणी विरोध वचून जें कितें तांकां सगळ्या इतल्या व्हडल्या गार्डनांत कितलें दिलां जाल्यार खावंक, एक देवाचें उतर आयकनासतना विरोध वचून तांणी दुसऱ्यांचें कितें केलें. हें जावन आसा देवाक निराश हाडलेली घडी. कित्याक तांकां देवाचें उतर त्या घडये तांच्या चिंतपा प्रकार नासलेलें, तांच्या राजवा प्रकार तें नासलें. कित्याक तें जें कितें देवाचें उतर आसा तें तांकां समजूंक वेळ लागलो. देवाचें उतर तांच्या जिबेर वा म्हणजे तांच्या राजवाचेर, तांच्या चिंतपाचेर तें कोडू जालें. इसाया प्रवाद्याक कवळो दिल्लो, देवाच्या उतराचो कवळो, आनी तो खाताना तो म्हणटा म्हज्या जिबेर तें कोडू लागलें, पूण तें गिळ्ळ्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळ्ळी, संतोश मेळ्ळो. तशेंच आज देवाचें उतर आमकां वाचतना वा घेतना आमच्या जिविताच्या संदर्भार जायते फावटी हें इलॉजिकल म्हण दिसूंक पुरो. हें देवाचें उतर ह्या संवसाराच्या स्टँडर्डा प्रमाणे, राजां प्रमाणे ना म्हण दिसूंक पुरो. आमच्या चिंतपाक हें समा पडना म्हण दिसूंक पुरो. तशें म्हणटा आसतना हें देवाचें उतर आमकां कोडू जाता, तें स्विकार करूंक जायना, गिळूंक जायना, तसली निवडी जाता. पूण जेजू सांगता हे जर जो कोण हें देवाचें उतर खाता ताका सस्नाक जिवीत मेळटा, सस्नेक जिवीत मेळटा, तो मरचो ना. देखून केदळा सैतान जेजूक सांगता हे उंडे, हे फातोर उंडे कर नाका. आनी जेजू म्हणटा मनीस फकत उंड्या वरवीं न्हय, म्हणजे हें कितें ताका ह्या संवसारांत खावंक मेळटा, कुडीक खाण मेळटा, ताचे वरवीं मात्र न्हय, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं मनीस जियेता. म्हणजे आमी समजता देवाचें उतर आमच्या स्पिरिताक, आमच्या आत्म्याक भोव गरजेचें खाण. आदावन फळ केलें देखून तो त्या घडये मरोंक ना. सुमार 900 वर्सां तो वाचलो, ताणें जिवीत पळयलें, ताच्या पुतांक बरें फालें जालें ताणें पळयलें. अशें लांब काळ वाचल्या उपरांत तो कुडींत सारकोच आसलो, कुडींत समा आसलो, जिव आसलो, पूण पातका वरवीं ताचो स्पिरीट मेलो, ताचो स्पिरीट मेलो. तशेंच जर देवाचें उतर आमी घेता, आमी खाता, हें उतर आमच्या दिसपरते जिवितांत जायते फावटी कोडू लागोंक पुरो. हें आमकां आमच्या चिंतपा प्रमाणे सारकें ना म्हूण दिसोंक पुरो, पूण हेंच उतर
जर तूं घेताय पवडतान घेताय पातयेन घेताय तर तुज्या जिविताक ते संतोष हाडटले तुज्या जिविताक ते भलायकी हाडटले कित्याक हे देवाचें उतर बेश्टे कितेंय एक माहीत न्हय आमी जायते फावटी देवाचें उतर आजकाल वाचता क्विज बरोवच्या खातीर देवाचें उतर वाचचें म्हणून ना क्विज आमकां जाणवाय दीत कितें तातूंत आसा माहीत दीत पूण देवाचें उतर फकत त्या खातीर आसचें न्हय देवाचें उतर आसा बसवण्यो देवाच्यो कितें म्हणून कळच्या खातीर देव हर एक ताच्या उतरांनी आमकां हर एकल्याक हर एका दिसा हर एका घडये ताच्यो जायत्यो बसवण्यो दिता आनी ह्यो बसवण्यो समजनासतना फकत एक जाणवाये खातीर माहिती खातीर म्हण देवाचें उतर वाचलें जाल्यार आमी सुकून पडटा हर एक उतर मोचे खातीर देवान दिल्ली बसवणी म्हूण समजून वाचता जाल्यार तें उतर म्हाका जायत्या बंदपासांतले बंदडांतले सुटका दिवंक शकतले जायत्या रितीच्या नांव समजनांतले म्हाका भायर काडटले आनी हें उतर सस्नाक जियोंक म्हाका प्रेरण दितलें आनी सस्नाक जियोंक कितें म्हाका गरजेचें आसा तें विसरूंक म्हाका चड आनी चड जाणवाय दितलें तर हें देवाचें उतर आमी सदांच खावंक आसा हें उतर खाता आसतना जायते फावटी कोडू म्हूण बगोवंक पुरो कित्याक आमी चिंतच्या प्रमाणे हे जायते फावटी लॉजिकल ना म्हूण बगता ह्या हो संवसार चिंता तशें हें देवाचें उतर ना म्हूण दिसता हर एक फावटी हें देवाचें उतर संवसाराच्या विरोध वेता वा संवसाराच्या चिंतपा विरोध वेता आनी त्या घडी आमकां जाय चड आनी चड ताचेर पातयेणी आनी भरवसो पातयेणीन हें देवाचें उतर घेतलें केलें जाल्यार खंडीत जावन हें देवाचें उतर आमकां सुटका बाच्या दिवंक शकतलें ह्याच भरवशान आमी फुडें चलोवंक प्रयत्न करया संगी बापा जीवन आमचें दितां तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचें आमकां नाका आबा बापा सर्गेच्या क्रिस्ताच्या ती आमकां बदलून म्हज्या भावभयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता तुसलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्र सेवेच्या दवाक सर्वीस भर मानून घेवं प्रितीच्या बापा आमी तुजीं भुरगीं हांगा एकठांय जाल्या आमचे मदें तूं राव आनी आमची मागणी आयकून घे तुवें आमकां बाबार्थाचें अमोलीक देणें फावो केलाय तशेंच तुज्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जिवंतपणांत सासणाक आमकां वांटो दी आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव सर्वेस्पर आमच्या बापा ह्या पास्क परबेच्या संभ्रमणे वरवीं आमची काळजां सदां संतोश भरीत आसूं आमच्या खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्काचो यत्न तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या अशक्त सैमाक नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबें आसो तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती
सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया वयशामी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आम्ही तुका बाकणूंक फावो हो खायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पूण आदी करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाकणी वर्त्या दबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली आमच्या खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शोरती जावन तुज्या मुखार सदांच आमची राखण करता एकदम बली जावन मारलेलो आनीक तो मरणा पूण सासनाक आसा जिवो देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हास तो सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उंचर्गी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कसमरण सुसंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोक समर्पूची तेच परीन जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत हें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात वावडतो सोगट परगटुया सौम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समर्पता तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही अत्रेका बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी ही सरपणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतले आमा समेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता बाप सर्वेस्वरा आख्या तुझे मिस्वेरला तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवान बाप्पा पीटर पॉल आमच्या गोळी बाप्पा आणि सगळ्या याजक वर्गा बरोबर तिका प्रितिमाकांत वाडय पुनर्जीवनपणाचा भरोसो दवरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीचे कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे फजळीत म्हाका मोड पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता अंकार मरे देवाचे माये संगाती भगवंत तुजो पती भगवंत धर्मदूत आनी सर कडेन तुका वेल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससळे सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा
सर्व बंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुम्याची केल्या मागण्या आता आम्ही सांगत म्हणून म्हणूया. आमच्या आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकायेम, तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारात जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास समकांदी आणि आम्ही आमचेर सुकलेल्या बक्षिताव तशी आमची पातकां बगस आणि आमकां ताळणेत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आणि आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबरशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आणि सर्व आकांतांतले वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आणि राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय आसूं. एकामेका सोम्याची शांती वांटून घेवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सगळीं सुवागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू आज हांव एक जाता, तुजेर सोम्या पातयेवन हांव रावता. जेजू ये तूं काळजांत पिडार कर ह्या टाण्यान, तुका घेवंक सदां हांव आशेता. आत्मो म्हजो तुका सदां न्हीद रयता, तुका सेवंक तो आतां लालयता. जेजू ये तूं काळजांत पिडार कर ह्या टाण्यान, तुका घेवंक सदां हांव आशेता. आत्मो म्हजो तुका सदां न्हीद रयता, तुका सेवंक तो आतां लालयता. जेवणार तुवें उंडो मोडून दिलो, धिया काया म्हूण तुकाच भेटयलो. आत्म्याचे कान जावन उंड्यान तूं आयलो, कुशेन कुसार मोरोंक तयार जालो. जेजू ये तूं काळजांत पिडार कर ह्या टाण्यान, तुका घेवंक सदां हांव आशेता.
आत्मो मुजो तुका सदा निंदत रेता तुका सेंतो वाता लालेता जेजू ये तू काळजान बेडार गर्यातान्या तुका घेवंक सदा हांव आशेता आत्मो मुजो तुका सदा निंदत रेता तुका सेंतो वाता लालेता प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमची सरवण संभ्रमून आमी तुका गोवांचो बोंडो आनी ताकांचो वायन भेटयल्यांत आनी तुवें परतून आमकां तींच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी ससनाच्या जिविताच्या संतोषाक आमकां शाबीत पावय. ही आमचे मागणे आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांजोजे बापाक नोबेन. सांजोजे बापा नजरेच्या कुटुंबाच्या राखण्या तुका आमच्या ह्या कार्मेलीत कोवेंताचो पात्रोन म्हण आमी स्विकार केला. आमचो आनी आमच्या कुटुंबाचो राखणो तूं हांगासर भायर भितर वेतेल्यांची मेटां तूं सांबाळ. जशें नजरेच्या तुज्या कुटुंबांत घडलें तशें आमच्याय कुटुंबांनी क्रिस्ताक मानाचो जागो दिवंक आनी क्रिस्ताच्या उतराच्या उसबोडांत वडील आनी भुरग्यांक वागोवंक तूं मार्गदर्शन दी. कुटुंबा जिविताच्या पात्रोना आनी बाबरड्यांच्या शारोती तुज्या जतनेकाल कुटुंबाच्या उदरगते खातीर आमी करचो हर एक वावर फळबरीत कर. तुजे सरशी आयिल्ली आनी तुजे लागीं मागल्लें मेळनासतना कोणी पाटी वसूंक नान म्हणल्या आविलाच्या सांतेरजाच्या उतरांनी प्रेरण सोडून आमची सर्व त्या सवानी मागणी तुज्या हातांत ओपून दिता हांव. आमच्या विविध गरजां बसत मागया प्रत्येक जावन आमी जो वावर करता त्या वावराचेर देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागया. आमच्या कुटुंबाचेर सांजे बाबाची मजत आनी ताची विनवणी मागया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बुक्षिताव तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरयले सिमितजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगसूचें जेजू. भगवती मरिये देवाची माये आमा बापयाक आत विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वता आमेन. Che vontazose Deu mai ceapăti Sărghincea sobit foda Podvedar șarăti Zuse papa pau tu maga
जुसे बाबा पाव तू म्हाका जुसे बाबा पाव तू म्हाका जुसे बाबा पाव तू म्हाका मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मुरी आशीर्वाद दी आमकां भगीन पुस्तकाचे कुरवेन यावर आमकां आमची दुआ आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.